वाटी माताजी भारी चंद कोण तुम्ही हें सांगलें भजन भारी खुशी जाली आयकून प्रभुपाद स्वामीले तांगेले एक म्हणटात पळय हृदयांत आशिल्ली ती भावना तांणी त्या भजनात प्रकट केलेलं आसा. भारी सुंदर रिते तुम्ही हें सांगून हें सेशन स्टार्ट केलेलें आसा. धन्यवाद. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो आमी शिष्टाष्टकम सिरीज कंटिन्यू करता आसा ती. आमी लास्ट टाइम फर्स्ट वर्सार आशिल्ली ती आनी तें कंप्लीट केलेलें आमी. आज आमी सेकंड वर्स देखून सुरू करूया. हें हें भजन हांवें सांगिल्लें म्हणजे प्रभुपाद स्वाम्यान थंय चमकेलेली तांणी अमेरिका तांगेले गुरू आज्ञांत आनी तांणी फुल्ल तांगेले सगळ्यांची म्हणटात पळय प्रचार एक गार्डनांतू म्हळ्यार मस्त कश्ट पावली त्या पॉयंट येवता दोळटा जाल्यार थंय एक पार्कांत बसून गार्डनांत बसून तांणी हें देवाल नामस्मरण हरे कृष्ण महामंत्र म्हणलेलें ताजेन जन आकर्शीत जावन मागीर तें व्हड जावन एक आंदोलन जाल्लें आनी सगळ्यांची विश्वांतू कितले की सकट मंदिर आयोजन जालें कितले की सकट जनाक भक्ती पावस तसलें तें कितले की पुस्तक बरयलें वितरण जालें. तें एक नांवां बलारीची देवाल नामस्मरणारी तें हरे कृष्ण महामंत्रारी प्रभुपाद स्वामी इतलो एक विश्वास आशिल्लो आनी तें ताजी बलानाची तें म्हणटात पळय सगळ्या भक्तीच प्रचार विश्वभरांत जालोलो. सो तांकां प्रार्थना करून आमी हें शिष्टाष्टकम सिरीज आनी त्यांचे उद्दोवन येता आसा एक्चुली की म्हणटात पळय उद्देन येता तें की चैतन्य महाप्रभू भावन कशें नाशिल्ली आनी त्या गुरू परंपरेंत ते भावना कशी त्या प्रभुपाद स्वाम्यान ते मनांत घेवन तें पुराजना मेळटा तशें तांगेली ती एक इच्छा आशिल्ली तें तांणी केल्लें म्हूण पळयता. सो देवाक प्रार्थना करून प्रभुपाद स्वाम्याल उडगास करून आमी हे सेशनांत मुखार सोया. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. स्वामी हे सेमिनाराचे मेन पर्पज हेची की आमगेले मनान आमगेले हृदयपूर्वक आमी कशें आमगेलें देवाल नामस्मरण करतना देवाल नामस्मरणाची महिमा आनी चैतन्य महाप्रभून तांगेली ती भावना हें चैतन्य चरितामृता दुखून कशें आमी तांणी तें बरयलें तें शिष्टाष्टकमा दुखून तें आमी ताचें अध्ययन करता आसा ती तांतू मुखार सुनोवचें. कसं क्वालिफिकेशन हो व्हड विशय आसा शिष्टाष्टकमाचे जाल्यार किंचित रुपारी आमी पुराजन मेळ न्हू कसं की एक प्रयास करता ते की कसं की एक देवाल दय प्राप्त जावं हें रविवाराक आमी मेळ्ळें कसं की एक सत्संग करता आसा सुरेश श्लोक आमी कंप्लीट केलें. चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम. सुरेश लोकांत तू अशी सांगिल्लें आसा की एक पंथा म्हणटात पळय आमगेलें हृदय तें चेतो दर्पण मार्जनम आमगेलें हृदय स्वच्छ जावन हें भव महादाग हें म्हळ्यार इतले सकट कॉन्सेप्ट आशिल्ले ताका आमकां 8 सेशन लागलें ते एक श्लोक करच्या खातीर इतले सकट तांतू सिद्धांत आशिल्ली ती कशी प्रॉब्लेम येता आसत तें वेळ बत्ता भव महाधावाग्नी निर्वापणम आनी श्रेय कैरव म्हळ्यार आमगेलें कशी एक फूल फुलता कैरव फूल चंद्राल किरणा निमित्त तशी आमगेली चेतना शक्ती पळय एक म्हणटा पडटा फुलता ती त्या देवाल नामस्मरण स्पर्श जल सिद्धम आनंद अंबुधी विद्यावधू म्हळ्यार आमगेल्यान तूं तें देवाल सेव कशी करचें म्हूण तें आमगेल्या निजावन तें गोत्त आसा आमकां कसलें की आमी देवाले अंश जाल्यार आमी तें विसरली ती
त्या देवाल उठ्ठू देवाल नामस्मरण अकोंटाक चलसिता ती विद्यावधू म्हळ्यार ते आमगेले आस भितर ते नॉलेज आसता आमगेले ज्ञान आसा जाल्यार ते निर्जीव जावन आशिल्ले जाल्यार ते देवाल नामस्मरण केले दिता ते पास आमकां विद्यावधू जीवनम ती निर्जीव जावन आशिल्ले ते विद्यावधू आमगेले भितर आपास जिवीत जावन आमकां ते देवाल सेव कोरता म्हूण ते इच्छा जाता आनी कशी कोरता त्यावेळी देव आमकां दाखोवन दिता आनंदांभुती वर्धनम म्हळ्यार ते देवाल महिमा आयकता आयकता ते कसन एक खुशी जाता ताचे ते महिमाच ते कसन एक सागर आसा अंबुदी त्या आनंद आनिकय वाडटा म्हूण सांगिल्लें आनी सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम सो हे परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन म्हळ्यार हे देवाल नामस्मरण सर्वात्मा स्नपनम आमी आमकां एक स्नान करून घेतात म्हणटात पळय शुद्ध जावन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम म्हळ्यार खंयच्या हाजेर जय प्राप्त जावं म्हणून आनी हे खंयच्या वयर जय प्राप्त जाता हे देवाल नामस्मरण आमगेल्या हृदया वयर केन्ना आमी देवाल नांवाक देवाल नांवाच्या महिमाक आमी शरण येता ती देवाल नामस्मरणाक इच्छापूर्वक न्ही जावन ते विजय म्हळ्यार खंयचे युद्धा जावचे म्हळ्यार इच्छा विरुद्ध जावन ते एकल्या एकल्या ती लढाईन तांणी पराजीत करचे जाल्यार हे पराजय तसले न्ही हे शरण म्हळ्यार आमी इच्छापूर्वक जावन देवाल नामस्मरणाक देवाल नांवाक शरण येवचे ताका त्या लेखारी परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम म्हळ्यार हे देवाल नामस्मरण म्हळ्यार इतले खोड देवाल स्वरूप आमकां आमकां देवान ताजे एक भाग्य दिलेलं आसा खंयचे आमी देवाल नांव घेवं येता आनी देवाले कीर्ती महिमा उडगास करूं येता म्हूण तो तशें त्या प्रकारान आमी केन्ना अध्ययन करता ती देवाल नांवार उडगास करता ती तेन्ना कसने एक आमकां म्हणटात पळय कसने तितलें कांय इच्छा ना इच्छासकी ना ते एक मनान तशें पुरो ते नामस्मरण घेता तूं ते क्लॅरिटी येता आनी खंडिताची विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम तशींची दोन्ही श्लोकार वचा नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनीनानुरागः सो सुरेश श्लोकांत आमी पळयत की देवाल महिमाचे आमकां कळलेलें आसा मस्सकट विशय आमी पळयलें आनी दोन्ही श्लोकांत आमी एक पळयत की इतलो व्हड कसो लागता देवाल नांव म्हूण आनी एक एक्सप्लेनेशन दिता म्हळ्यार हे भावना प्रकट करता चैतन्य महाप्रभू आनी चैतन्य महाप्रभू सांगता की कृष्णाक आनी हे कृष्णा नांवान तूं कसने भेद ना म्हणून नाम नाम अकारी देवाल मस्त नांव आसा म्हळ्यार कृष्णू रामू हे विंगड विंगड नांव आसा जाल्यार हे पुरा नांव कशें केलां देवान निज सर्वशक्ती देवाल शक्ती पुरा आसा पळय हे पुरा अंतू घाल्ल्या म्हूण आनी तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल म्हळ्यार कसने हें ना की शुभ घडी ह्या टायमार करता देवान कसने रुल्स अँड रेग्युलेशन दवरनी देवाल नामस्मरण केन्ना घेवं येता म्हूण तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल केन्नाय घेवं येता देवा केन्नाय उडगास करूं येता म्हूण सकाळी रात्री खंयच्याय अवस्थेंत सो एक प्रकार आमी पळयत की चैतन्य महाप्रभू देवाल कसन एक कृपा शक्ती आसा म्हूण दाखयता आसा की हें देवाल नामस्मरण करून इतले सकट फल प्राप्त करूं येता तें आमी पळया तें आमी पळयलां आसा की सुरेश लोकांत तुजी कसं कसं जाता म्हूण देवान सांगितलें विद्यावधू जीवनम चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम हें पुरा चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसा की कसं इफेक्ट जाता म्हूण देवाल नामस्मरण केल्यार मात हे दोन्ही श्लोकांत चैतन्य महाप्रभू आमकां सांगता ती की कृष्णान तागेली पुरा शक्ती ह्या देवाल नांवा भितर घालेली आसा म्हणून निज सर्व शक्ती आनी ताजी वयर देवाल कृपा इतलो व्हड आसा की देवान कसले नियम दवरनी तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल म्हळ्यार कसले नियम दवरनी जाल्यार चैतन्य महाप्रभू ते एक भक्ताले ते एक नम्र भावना कशी आसता पळय त्या रुपार सांगता ती तूं कसले नियम दवरनी देवा तुगेली पुरा शक्ती ह्या नांवा भितर घाला इतले कोर जातरी दुर्दैवम इदृशनी ह्या जनी नानुराग म्हूण जाल्यार म्हाका ते एक रुची ना म्हूण तुगेले देवाल नामस्मरण ह्याची मेगेलें दुर्भाग्य म्हूण दुर्दैवम इदृशम इहाजनी इतली तूं तुगेले पुरा ताचे बेनिफिट सांगिल्लें आसा की देवाल नामस्मरण केल्यार कसं बेनिफिट जाता आनी देवान सांगिल्ली पुरा शक्ती आसा कसले नियम ना ताचे खातीर
जाल्यारी म्हगेल भाग्य नामू देवा की म्हाका तुगेल नावा खातीर रुची ना दुर्दैव इद्रिशनी इहाजनी नानू राग म्हणून सांगता ती. सो हें येता न्ही एक प्रकट करता ती. सो आतां आमी हें थोडे एक जी आनी तूं षट संदर्भान तूं जीव गोस्वामीन अशी विंगड विंगड कॉन्सेप्ट सांगिल्लें आसा की एक मंत्रा विशय आसता. सो आमी ताजें चिके अध्ययन करुया. सुरेख तांणी सांगता ती की देवाल आनी देवाल नामस्मरणाचें. सो एक ते आमी एक पॉयंट घेवं येता. जीव गोस्वामी तांणी सांगता ती की हें मिमांश तंतू तें एक फिलॉसॉफी येता. 2-3 फिलॉसॉफी येता. आमी ते ब्रीफली डिस्कस करुया. एक वर्णवाद आनी एक स्फोटवाद म्हणून. हे वर्णवाद म्हळ्यार कशें न्ही? वर्णवाद म्हळ्यार ही मंत्राचे उच्चारणांतूय एक शक्ती आसा म्हणून. म्हळ्यार ताचे अर्थ कळटा म्हूण ना. ते उच्चारण केल्यार ताचें फल प्राप्त जाता म्हणून. सो हें वर्णवाद म्हळ्यार तशी. आनी स्फोटवाद म्हळ्यार ताचे उच्चारण न्ही, ताचे अर्थ मना व्हरता त्या मंत्राचे. त्या मंत्राचे अर्थ मना वेल्यार मात ते फल प्राप्त जाता म्हणून. वर्ण म्हळ्यार अक्षर. तो वर्णवाद. सो वाद म्हळ्यार अक्षरांतूची शक्ती आसा तशी कोण लेखतात पळय तांकां वर्णवाद म्हणटात. कशें जालें की हें पुरो वाद म्हळ्यार विंगड विंगड स्कूल ऑफ थॉट म्हणटात पळय कशी लेखतात जेन्ना मायावाद, तत्ववाद. हें पुरो वाद म्हळ्यार कशी एक लेखची म्हणटात पळय तें एक फिलॉसॉफी. सो हें वर्णवाद म्हळ्यार असेल एक थिंकींग असेल एक म्हणटात पळय अशी एक लेखची प्रणाली ती की अक्षरांतू शक्ती आसा म्हणून. ताका वर्णांतू शक्ती ताका वर्णवाद म्हणून सांगचें. सो कशी आमी एक पंता सांग चेडूं स्कुलांनी गेल्यार कशी मॅथ्सांत पळय मॅथमॅटिक्सांत आमी सांगतात एक फॉर्म्युला आसता. आनी तें फॉर्म्युला एक पंता कसं म्हणून तें कळना जाल्यार आमी बाय पार्ट मारतात वा बाय हार्ट करतात ते फॉर्म्युला. आनी ते कसं प्रॉब्लेम असल्यार आमी ते एक्स प्लस वाय कसं की ते फॉर्म्युला आसचे पुरो ते आमी ते फॉर्म्युला आमकां उडगास आसता. ते फॉर्म्युला लेखकार आमी बरयल्यार करेक्ट आन्सर मेळटा म्हणून. खाली फॉर्म्युला ते फॉर्म्युलाचे अर्थ कशे येईल ते फॉर्म्युला कसं म्हणून एक पंत आमकां मना वचना. आमी ते मेमरायज करतात ते फॉर्म्युलाक. मात तांतू कसं नासता की ते फॉर्म्युला बरोवचें कसं न्ही चूक जाल्यार तुमकां ते आन्सर मेळना. सो वर्णवाद एक प्रकार तांची की एक अक्षर तुमी खंयच्याय मंत्राचें सम उच्चारण केल्यार मात ताचें फल मेळटा. तुमी उच्चारण करचें और तें कसं न्ही शब्दांत चुकल्यार मुखार मातशें केल्यार त्या फल ना ताजें म्हणून. तो वेद एक मंत्र कसं आसा ती ते समरुपार ताचें उच्चारण केल्यार तांतू तें पावर आसा म्हणून. आनी भारी एक म्हणटात पळय कसं चुकनासी प्रिसायजली म्हणटात पळय तेच म्हणका ताचें कसं की एक फल आसा पळय तें मेळटा म्हणून. मात हातूंत एक अशी एक विशय आसता की उच्चारणा वयरीची और ताचे वयरी एक चड एक हें बल दिलेलें लेखार तशी एक मना वर्का म्हूण लेखारी ताका तो उच्चारण करता मनुष्य धार्मीक आस की अधर्मीक असो तें एक ताची एक चड विशेशण म्हळ्यार कोणी अधर्मीक जावन आशिल्ले जे मनशांनी तें उच्चारण केल्यार ताका तें फल प्राप्त जातलें. चांग जावका म्हूण नांव मनशान म्हळ्यार ते अक्षर त्या मंत्राचे प्रनाउन्स केल्यार ताका सम एक उच्चारण केल्यार तांकां तें कसं तें फल जावका तें प्राप्त जातलें म्हणून. सो आमी एक भागवतामान एक तुमी पळयलें आयकून आसल्यार तें एक काण येता भागवतामान तो त्वश्ट म्हूण आशिल्लो. ताका इंद्रा वयर भारी कोप येता आनी ताणें तें मंत्र उच्चारण करून तें यज्ञ करचें आसा. आनी तांकां भागवतामान सांगिल्लें आसा तें पर्टिक्युलरली तें उच्चारण करचें कसं की इंद्र शत्रो हो म्हूण तें कसं की तें प्रोनाउन्स करतना उच्चारण करतना तो सम तें उच्चारण करना म्हूण. ताका मनांत कसं नाशिल्लें मागून घेवचें की म्हाका एक असल पुत्र जावका और असल एक व्यक्तीन उत्पन्न जावका कोण इंद्राक मारतलो म्हणून. जाल्यार त्या उच्चारण सम नातिल निमित्त अशी त्याचे फल प्राप्त जाता कोणाक इंद्र मारतलो म्हणून. त्या वृत्रासुराल काणी न्ही जावन ती भागवतमायोची ते त्वश्टान प्रोनाउन्स केले निमित्त ऑफकोर्स ते विंगड ते भागवतामान वृत्रासुरी व्हड भक्त आशिल्लो जाल्यार हातूंत तें आमगेल्या आयच्या क्लासाच्या पॉयंटा खातीर वर्णवाद म्हळ्यार तें कसं की एक उच्चारण सम नातिल निमित्त तें फल प्राप्त जाय न्ही म्हणून. सो तें एक पॉयंट भागवतामान पळयता. सो एक प्रकारार पळयता की हें स्कुलान शिकयलेलें फॉर्म्युला म्हणकेची म्हणून कोण भारी एक विद्यार्थी कोण आसा की तो भारी सम तें म्हणटात पळय मॅथ्साचे फॉर्म्युला करेक्ट वाचून आनी वता
मात जाल्यारीची मस्त ताण प्रॅक्टिस केला मॅथ्स जाल्यार एग्जाम आदी वचू सगळ्या वर्स ताण सम प्रॅक्टिस केला एग्जाम आदी वस ताण कसन की एक चुकून ताण ते फॉर्म्युलान मिस्टेक केलें कसन की एक्स वाय झेड कसन की ताण सम बरें न्ही जाल्यार ताका ते मार्क्स मेळ्ळी मू म्हळ्यार सगळे वर्स वाजिल्लें जाल्यार ताण कसन की एक फॉर्म्युलान चुकून बरयलें निमित्त ताका मार्क्स मेळ्ळी म्हणून सो त्या एक प्रकारान हे वर्णवाद स्कुलाचे तशें एक थिंकींग आसा हे शास्त्रांत आमी पळयत आनी आनी एक प्रकारान पळयत पळय फुडें काळांतूय पळयत वेदीक काळांतू की कोण ब्राह्मण जन आसता आशिल्लीं ती कोण मस्त मंत्रोच्चारण करून वेद पारायण करून तांणी भारी शक्तिशाली आशिल्लीं वयतांनी आमी फुडें काळाचे आमी ते शास्त्रांनी पळयता पळय ते मंत्रोच्चारण तांणी कसं कसं उत्पन्न करता आशिल्लीं तांगेले ती तितले प्रकारांत एक शक्ती आशिल्ली म्हूण पळयत आनी आजिकय आतां तितली ना जाल्यार आजिकय आमगेले संस्कृतींत आमी पळयत हिंदू म्हळ्यार हिंदू समाजांत खंयी आसो हिंदू समाज खंयी आसो जाल्यार ते हिंदू समाजांत तूं आजिकय पळयल्यार पळय कोण ते मंत्रोच्चारण चांग रुपार करतात पळय तांकां एक रिस्पेक्ट मेळटा वय ते आजी आमी पळयत की चांग रुपारी म्हूण सो मात आतां अशें लेखलें की कोणाले मंत्रोच्चारण समनातल्यार ताका कांय फल मेळना तें एक आमी पळयत कसं की आज आमी देवाल हें एक श्लोकाचे मिनींग पळयता आसत की देवाल आनी देवाल नांवांत कांय एक अंतर ना सो ताचे खातीर हे पॉयंट्स आमी डिस्कस करता आसत सो एक प्रकारान अशें जातालें की कोण मंत्रारी म्हणटात पळय रिच्युअलिस्टीक एक कर्वांगान कशी भटमाम म्हणटात पळय एक मंत्रोच्चारण करता वता ताजें नवें की आध्यात्मीक उन्नती जावचें मंत्रोच्चारणाचे की आनी कसं आसत सो त्या प्रकारान हे वर्णवाद सांगता ती की मंत्रोच्चारणाचें म्हूण सो आतां मंत्रोच्चारण सम करून नातल्यार ताण आध्यात्मीक प्रगती करूं जायना सो विंगड एक कशी मना वरची म्हळ्यार शास्त्रांत सट संदर्भात जीव गोस्वामी सांगता ती आनीक एक विशय म्हळ्यार स्फोटवाद म्हूण स्फोटवाद म्हळ्यार मंत्रोच्चारण इतलें व्हड न्हय जाल्यार ताचे अर्थ मना वचून ते मना वेल्यार तेन्ना ते फल प्राप्त जावचें म्हणून मंत्र उच्चार करतना मंत्राचे उच्चारण करतना चिके चुकचे पुरो ती जाल्यार हाजे मंत्राचे अर्थ कळ्ळ न्हू ते मना वेल्यार पळय ताची फल म्हणून स्फोटवाद म्हळ्यार स्फोट म्हळ्यार कळ्ळें न्हू एक्सप्लोजन तशें आमी सांगतात पळय बॉम्ब फुटलें म्हणटात स्फोट जाल्ले म्हणटात बॉम्ब स्फोट जाल्ले म्हणटात पळय तशींच कसं एक मंत्राचे अर्थ मना गेल्यार तो अर्थ स्फोट जाता म्हणून आमगेले मना भितर आमकां ताचे अर्थ कळटा आनी ते स्फोटवाद म्हणून सो त्या प्रकारार आमी स्फोटवाद म्हणून घेत म्हळ्यार हे स्फोटवादाचे कोण अशी सांगता ती तांगेले हें म्हळ्यार की मंत्राचे कसन एक पावर आस म्हळ्यार ताचे अर्थ कळ्ळ न्हू आमी ते मना वेल्यार उच्चारण चिके चढून जावचें पुरो जाल्यार ते अर्थ मना वेल्यार ताजेन फल प्राप्त जाता म्हणून कशें आमगेले पुरा प्रोवर्ब्स म्हणणी आसतात पळय तांतू आमकां ते कसं की एक सेंटेन्स आसता जाल्यार ताची मिनींग कसं की विंगड आसता आतां एक पंता कोणी कोणी एक जोक मारले जाल्यार ते जोक सुलभ नाशिल्ले तेन्ना एक पंता ते आयकतरी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ तेज्यान लेखता ती मागीर एक 5 सेकंड नंतर ते जोक कळटा तेन्ना हांसतात पुराजन तशी वेळा म्हणून म्हळ्यार ते शब्द अशे आशिल्ले की फुडले ताचे अर्थ कळ्ळी जाल्यार ताचे अर्थ कळसी ता पुराजन हास्य सुरू करता ती सो हांगा कसन जाल्लें सुरेश शब्द आयकली वय जाल्यार शब्दाच कसले परिणाम नाशिल्ले त्या जोकाचो की शब्द आयकली वय न्हू जाल्यार ताचे अर्थ कळसिता पुराजनान 5 मिनिटां हास्य सुरू केली पुराजनान म्हळ्यार ते स्फोटवाद म्हणून उच्चारणान कळ्ळी कसं जाल्यार त्या उच्चारणान कसं आयकलेली आमी ताची केन्ना अर्थ कळ्ळो तेन्ना ताचे फल प्राप्त जालें पुराजनान हास्य सुरू केलें म्हणून आनी एक पंता अशी जाता की कोणी जोक मारले आनी म्हळ्यार ताका हांसोवच्या खातीर ताणें कसं की म्हणलें जाल्यार कोणाक कळ्ळी त्या रुमान तूं मागीर ते कोण ते जोक मारले ताका दिसता हांव कसं सांगिल्लें समजाय न्ही की म्हूण कोणाक कळ्ळी म्हूण मनांत पुराजन सिरियस आसत म्हूण म्हळ्यार ते ताणें सांगलां वय जाल्यार अर्थ कळना ते निमित्त तागेलें इंटेन्शन कसं नाशिल्लें फल प्राप्त जावपाक की पुराजनान आयकून हांसूं का म्हणून ताणें उच्चारण केलां वय जाल्यार अर्थ कोणाक कळ्ळी ताजे म्हळ्यार की कसं की उच्चारण केलां वय
जाल्यार ताची कसन की एक फल जावंक आशिल्लें ताची ते हांसोच ती कसन की शक्ती आसा पळय त्या जोकांतू ते भायर येयनी ते कसले की जेन्ना अर्थू जायनी ते जोक तशींच आमी पळयता की भागवत पुराण पुराणीक कथा न्ही अशी आसता की ताचें विशेष म्हळ्यार तांचे आमी इतले सकयल काणयो आयकतात भागवतमांतू ताचो विशेष म्हळ्यार तांचे कसन एक अर्थ आसता त्या काणयेंतू तें घेवचें ताचेर एक बल दिलेलें आसा सूत गोस्वामीन तें नैमिशारण्याक पुराजना सांगिल्लें आसा आनी तांतू तें भागवतमांतू येता की मस्त जन थंय आशिल्लीं पळय ते ऋषिगण तांणी सूत गोस्वामीले होगळ दितात तांणी आनी तांणी सांगता ती की तुमी साधारण मटा पुरा वैदिक पद्दतीन तू कसन कसन वेद वैदिक कसन ज्ञान आसा साधारण मटा तातूंत पुरा गोत आसा म्हूण तशें ते ऋषिगण पुरा सूत गोस्वामी सांगतात तांणी तांतू अनुवादान प्रभुपाद स्वामी सांगता ती की सुत गोस्वामी अशें आशिल्लें की तांकां पुरा वैदिका विशय पुरा गोत्त आशिल्लें तांकां साधारण मटा जाल्यार अशी ना आशिल्ली की तांणी पुरा मंत्राचे उच्चारणांत एक्सपर्ट आशिल्लीं ती म्हूण सुत गोस्वामी जाल्यार तांणी रायट पोजिशनांत आशिल्लीं साधारण मटा पुरा गोत्त आशिल्लें म्हूण तांकां सो हातूंत एक प्रकारार पळयता की प्रभुपाद स्वाम्यान हें एक विशय सांगता ती की ताचे एक अर्थ कोण घेवचे ताका कसले ताची महिमा कसले तें चड इम्पॉर्टंट खाली मंत्रोच्चारणा खातीर त्या मंत्रोच्चारण मात्र नप्र न्हय म्हूण ताची एक महिमा कसं न्हय ते अर्थ काण घेवचें तें एक विशेष शक्ती म्हूण मैत्री मुनिवय विदुरा सांगताना तांणी सांगचें आसा यथा स्मृती यथा मती म्हूण म्हळ्यार हांव मस्त सकळ सांगिल्लें आसा हांव कशें अंडरस्टँड केलेलें कारी म्हूण आनी आतां हांव तुका सांगता आसा म्हळ्यार ताचे अर्थ कळून हांव तुका तें सांगता आसा म्हूण तें मैत्री मुनी विदुरा सांगता म्हळ्यार हांव एक्झॅक्ट तें मंत्रा उच्चारण करून तें वेदा सांगल्या म्हणके न्ही जाल्यार हांव तें कसन तें ताचें म्हणटात पळय एसेन्स आसा तें मिनींग कसन आसा तें हांव तुका सांगिल्लें आसा म्हूण सो आमी पळयलें चडावजन पुरा पुराणांतू आनी भागवत पुराणांतूय तें पळयता की एकदम ते उच्चारणाचें वयर तांतू ताचेर इम्पॉर्टन्स दिलेलें ना कोण ते सगळे पुरा गुरोजन आसत पळय तांणी केन्नाच उच्चारण करतात वय तें इम्पॉर्टंटच अशी न्हय की मंत्र समरितेर उच्चारण करचें ताका कांय इम्पॉर्टन्स ना ना इम्पॉर्टंट आसची तें जाल्यार मनान म्हणटात पळय खाली बाय हार्ट म्हूण म्हणल्यार मेमोरायज म्हणटात पळय उडगास दवरची मात्र जाल्यार ताची अर्थ कांय कळ्ळी त्या वेळसम न्हय ताचे फल तें पुरा फल मेळना म्हळ्यार आमी ताचें मंत्र उच्चारण करची मात्र न्हय मात ताचे अर्थूय कोण घेवका आनी आमगे जिवनांत ते कसन ती काणी आसा कसन शिकयतात त्या काणीन ते आमी निजा रुपार म्हणटात पळय जिवनांत आमी ते ताचे अभ्यास कर न्हू ते प्रॅक्टीस करचे ट्राय करता म्हूण सो एक प्रकारार पळयता की एक मंत्राचे शक्ती खाल मात्र उच्चारणांतू न्हय मात त्या मंत्राचे शक्ती हांतू आसा की आमी ताजे अर्थ कळून घेता ती आनी ते सममना तशें जाता तेन्ना ताका त्या मंत्राचें फल मेळटा म्हूण सांगयता कशें आतां इवन आतां आजकालाचे अध्ययन करता त्या युनिवर्सिटीन ती स्कुलांतू त्या लँग्वेजा विशयी आसतना वय पळयता की लँग्वेजाची इम्पॉर्टन्स कितलो आसता म्हूण म्हळ्यार एक वर्ड आसतात पळय खंयचे एक वर्ड आसचे पुरो ते खाली ताचे एक अर्थ मात न्हय ताचेन कसन की आमकां एक विंगड मना वय येता म्हूण सांगयता आतां लँग्वेजा विशयी एक पळयता की वर्ड खाली एक ते कशें सांगलें आनी ताचे तुमकां ते आयकल्स येता ते शब्द तुमकां ताचे कशें की एक अर्थ जाता सो एक ताचे म्हळ्यार कशें की एक अर्थ आयलो म्हणून सो तें एक पर्टिक्युलर मिनींग जाल्यार एक पण तशें आसता की ते पर्टिक्युलर सिच्युएशनान तूं हांव ते पर्टिक्युलर शब्द यूज केल्यार आमकां तें गोत्त आसता फूड कशें की जालना त्या शब्दा विशय तेन्ना सांगल्यार तुमकां तुका विंगड कशें की अर्थ जावचें पुरो म्हळ्यार आतां एक शब्दूय पळय आतां 20 वर्स फुडें वायरल म्हणल्यार व्हायरल म्हळ्यार खाली एक ताप आनी आयल्यार व्हायरल म्हणून जाल्यार आतां व्हायरल म्हळ्यार ताचे विंगड अर्थ आसा सोशल मिडिया मस्त जनाक ते पावल्यार एकदम फेमस जाल्यार आमी सांगतात न्हू ते व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो म्हणून सो आतां तोच शब्द जाल्यार अर्थ विंगड जाला आतां 20-30 वर्स फुडें मोबायल म्हळ्यार कसं नाशिल्लें मोबायल म्हळ्यार हेकड दाखोवन तेकड वताना मोबायल म्हणटा आशिल्लीं ती जाल्यार आतां मोबायल म्हळ्यार कोणी फोन म्हणून लेखता ती सो तोच शब्द
जाल्यार ताचे अर्थ चेंज जाला आमी पळोवं येता. सो ताचे एक म्हणटात पळय अर्थ वर्ड्साचें एक हें आसता की ताची मिनींग कशी चेंज जाता ओवर अ पिरियड म्हणून. सो अशी न्हय की आमी सांगल्यार एक पर्टिक्युलर मंत्र उच्चारण केल्यार जाल्यार ताची कॉन्टेक्स्ट कसं न्हय म्हणटात पळय ताची मिनींग कसं न्हय ते अर्थ केल्यार तें तें फल प्राप्त जाता म्हणून ते आतां आमी एक लँग्वेजाचे वय पळोवं येता. त्या पॉयंटार वय पळोवं येता की मंत्र उच्चारण ते खंयची परिस्थितींत करता ती कशी करता ती कोण करता ती ताजेय न्ही ताची मिनींग चेंज जाता. सेम वस्तू फुडें म्हणल्यार ते विंगड एक कॉन्टेक्स्ट अशें पुरो आत्ताची ते सेम वस्तू म्हणल्यार ताचे विंगड कॉन्टेक्स्ट अशें पुरो. सो मंत्राचे ते शब्द म्हणटात पळय ताचे मिनींग एक खंयच्या कारणान न्ही मस्त स्थितीन ते मस्त जावचे साध्य आसा म्हणून. सो आतां आमी एक पॉयंट पळोवं येतात जीव गोस्वामीन हे 2 एनालिसीस केलेले आसले षट संदर्भांत. आतां आमी पळयलें खंयचे वर्णवाद आनी स्फोटवाद म्हळ्यार उच्चारण मात करचें आनी आनी म्हणटात पळय ताचे अर्थ काण घेवचे. जाल्यार देवाल नामस्मरण करतात आतां हरे कृष्ण महामंत्राच म्हणटा ती आतां प्रभुपाद स्वामीन सांगचे आशिल्लें मस्त तुमी केन्ना केन्ना तांगेले खंयचें एक पुस्तक वाचून अशें पुरो तांगेले व्हिडिओ अशें पुरो तांणी एक मस्तपंता सांगिल्लें आसा की तुमकां तें म्हळ्यार तांणी सूर्यप्रचार केलो पाश्चात्य देशांत तांकां थंय संस्कृत हिंदी आनी तसलें कसं नाही गवळना गतना जाल्यार तांणी त्या सांगता आशिल्लीं ती की हरे कृष्ण महामंत्रस्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तांणी अशी सांगता आशिल्लीं की तुमकां लँग्वेज कळना रडना जाल्यारय तुमकां हें फल प्राप्त जातलें म्हणून. आनी हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटाना तांणी कीर्तन करतना कोत्तसर ते पार्कासूर गेलेलें टॉम्स्किन स्क्वेअर पार्कांत जाल्यार मस्त जन ते कीर्तन करताना आनी रस्त्यार येवन तांणी जॉयन जाता आशिल्लीं ती हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटाना आनी पुरा जनाक कशें की खुशी जाता आशिल्ली वय ताची त्या रुपारी न्हय त्या नामा बलारीची इतली जन तांकां भक्ती आयली ती. सो हांतू अर्थ कळला की ना हें आतां आमी एक पॉयंट पळोवं येता. कसं जालें की हें देवाल नांव न्हय. सो एक प्रकारार पळोवं येता की अंतू उच्चारणांत उणी जावचे पुरो देवाल नामस्मरणांतू जाल्यार तांणी ते उच्चारण सम करनातल्यार वय तांकां तें फल प्राप्त जातलें म्हूण सांगयता. सो हें एक्झॅक्ट प्रोनाउन्सिएशन जावका हें भक्तीच कसं न्हय एक भक्तीन भक्ती मार्गार कोण आसतात पळय वैष्णव जन तांणी उच्चारणाचे वयरी म्हणटात पळय तितलें हें दिना ती मनांत म्हूण कसं जालें की ताचे एक अर्थ खंयचे एक भावनान त्या देवाल नामस्मरण करतात पळय ताजेनच त्या देवाल नांवां शक्ती येता म्हूण पळोवं येता. सो एक प्रकारार आमी पळोवं येता की मन गेल्यार अर्थ आनी ताजे कसं म्हणटात पळय महिमा देवाल नामस्मरण केतल्यार तेन्ना आमकां आनिकय त्या देवाल शरण येवका तशी कळटा. ताका अर्थ कोण घेतल्यार खंयच्या खातीर करता ती तेन्ना तें एक मिनींग भायर आयल्यार तेन्ना आनिकय हें जाता. कसं जालें की आमी खंयच्या क्लासांत देवाल नामस्मरण देवाल महिमा विशीं आयकता ती आनी आमकां विंगड विंगड रुपार कळटा की देवाल नांवांत कितलें बल आसा म्हूण तें स्फोटवाद आमकां ते अर्थ कळ्ळे सिद्धाक आमकां ताजे कशें की एक इफेक्ट मनांत येता पळय स्फोट जाता अर्थ देवाल नामस्मरण केल्यार कशें की जाता म्हूण आनी ते अर्थ कळ्ळे निमित्त आमी देवाल नांवां आनिकय म्हणटात पळय छान रुपारी देवाल नामस्मरण करचे प्रयत्न करतात. आतां भगवद्गीतेंतूय सांगिल्लें आसा सुखेन संस्पर्शम अत्यंत सुखम अश्नुते हें संचे अध्यायान देवान सांगचें आसा कृष्णान सुखेन ब्रह्म संस्पर्श संस्पर्श म्हळ्यार देवान विंगड रुपारी सांगिल्लें आसा भगवद्गीतांत तूं यही स्पर्शा भोगा दुःख येनो दुःख येवन य एवते म्हूण तशी सांगिल्लें आसा. मात हें हांतू म्हळ्यार केन्ना आमी आमगेली इंद्रिय स्पर्श जाता ती ह्या संवसारा विशयांतू तेन्ना तें दुख्खा कारण जाता म्हूण त्या प्रकार सांगिल्लें आसा. संस्पर्श ह्यांची शब्दाचो उपयोग केला कृष्णान भगवद्गीतेंत ते दुख्खा खातीरय हें संवसारा विशयांत आमगेले केन्ना इंद्रिय हें जाता तांतूय संस्पर्श म्हणला आनी हांगाय देवान सांगिल्लें आसा अध्यात्मा ಒಟ್ಟು देवाल ಒಟ್ಟು सुखेन ब्रह्म संस्पर्श. सो हें कसन सुख ब्रह्म संस्पर्श हें कसन सुख तांतू कृष्णान सांगिल्लें आसा अत्यंतम सुखम अश्नुते म्हळ्यार हें एक आध्यात्मीक सूख म्हळ्यार हें विंगड म्हूण अत्यंतम सुखम अश्नुते हें साधारण म्हणटा सूख न्हय म्हूण
आध्यात्मिक जावन भक्तीन जावन कसं ते आनंद मेळटा पळय देवाल ಒಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಶ ಜಲ್ಸಿತಾಕ देवाल नामस्मरणा ಒಟ್ಟು सो देवाल नामस्मरणा ಒಟ್ಟು केन्ना आमी आयकता ती उच्चारण करता ती आणि आमगेले आत्मा ते स्पर्श जाता पळय ताजेन कसं एक शक्ती आसा त्या देवान सांगचे आसा अत्यंत सुखम अश्नुते सो हे हरे कृष्ण महामंत्राचे अक्षर आमी चांग रुपार प्रोनाउन्स करूं का वय जाल्यारीची आमी मनान नातल्यारी मन सांगा नातल्यार पळय उच्चारण सम करचे पुरो ती आता टेप रेकॉर्डरान हरे कृष्ण महामंत्र घालून तुम्ही तुमगे फोनार हरे कृष्ण महामंत्र घालून लॅपटॉपार हरे कृष्ण महामंत्र घालता आसल्यार ते टेप रेकॉर्डराचे उद्धार जातो लॅपटॉपा उद्धार जातोय ना तातूंत ते चेतना शक्ती ना ते खाली रेकॉर्डिंग करता आस म्हळ्यार आमी उच्चारण करता आसा ती जाल्यार सम मनान करना ती आमी टेप रेकॉर्डरा म्हणके जाता ती खाली उच्चारण करता आसा ती ताची कसले फायदो ना कसले की मेन कसले देवान सांगचे संस्पर्श आमगे चेतना शक्ती त्या देवाल नामा ಒಟ್ಟು आमी अटेंटिवली केन्ना म्हणटात पळय तेन्ना ते स्पर्श जावचे म्हणजे आमी टेप रेकॉर्डराची हरे कृष्ण कृष्ण लॅपटॉपार ऑर फोनार ते मंत्र चलता आसा आमगेले तोंडा दुखून येता आसा सांगत आहे जाल्यार कसं म्हणतात पळय केन्ना आमी ऍक्च्युली अटेंटिव्ह ना ते टेप रेकॉर्डरान म्हणल्यार म्हणकेची कसले की चेतना शक्ती केन्ना ते 100% इन्वेस्टेड असतं म्हणतात पळय देवाल नामस्मरणा भितर ते आमी केअरफुली आयकतात म्हणतात पळय हरे कृष्ण समज तेन्ना ते अटेन्शन केन्ना आसता तेन्ना ते संस्पर्श जावचे म्हणजे आम्ही टेप रेकॉर्डर म्हणकेच म्हणतात पण आमगेले 8 राउंड की 16 राउंड्स की म्हूण ते एक फॉर्मॅलिटी कंप्लीट करचे त्या मुडार म्हणटा हा आज कसं की एक सांगिल्लें की 8 की 16 राउंड करका ते कशी पुणी कोण एक कंप्लीट करका टेप रेकॉर्डर म्हणके म्हणू ते जाता ना तशी सांगचे न्ही तेन्ना ते आमी कॉन्टॅक्टार ना ती म्हूण कसले की हे देवाल नामस्मरणान तितले शक्ती आसा जाल्यार आमी ते कॉन्सन्ट्रेट करनातल्यार ताचे बेनिफीट तितले मेळटले न्हय ताजेर क्वेश्चन मार्क आसा सो लास्ट पॉइंट आयच्या सेशन अशें पळोवया की आमी केन्ना एक पंत अशी देवा मस्त तुमी आयकून अशें पुरो वैष्णवजनान की देवाल नामस्मरणाची भक्ती आयकता स्पेशली कोण कोण हळूहळू भक्तान आमी खंयचे एक सेमिनार जेव्हा आयकल्यार देवाल नामस्मरणा विशय तेन्ना ते आयकल सिद्धाक त्या सेमिनारार कसं आयकतरी आमगे म्हणतात पण आमी चॅन्टिंग करतात तेन्ना कसं की एक आनीक इम्प्रुवमेंट्स जाता ते आयकून जातरी कसं जाल्ला हांगा कसं की आमगे बुद्धीक कसं की एक ताचे परिणाम पडला ते आमी केन्ना हळूहळू भक्तान क्लासांनी आयकतात पळय देवाल नामस्मरणा महिमे विशय खंयचे चांग कसं जपा टॉक म्हणतात पळय आमी आयकतात ती तेन्ना आमकां कसं की ते आयकतरी आमगे जप शिके म्हणतात पळय आनीक लायक जाता ताचें आयकतरी कसं की आमगे बुद्धीक कसं की एक इम्पॉर्टंट म्हणतात पळय कसं की एक अर्थ जाला खंयच्यान आमी आनीक मन वैरी बल दिवन म्हणतात पळय कसं की एक चांग रुपारी फोकस कर न्हू ते देवाल नामस्मरण करता आसा ती ताजे निमित्त कसं की मना गेले निमित्त ताजे निमित्त कसं की एक जपाक इम्प्रुवमेंट जाता वय तें एक पळयता सो जीव गोस्वामीन एक प्रकार सांगला की वय हरे कृष्ण महामंत्र म्हळ्यार आमी ते कशे अर्थ घेव येता तांणी जीव गोस्वामीन सुरेश सांगलें वर्णवाद आनी स्फोटवादा विशय तरी मुखार सुन तांणी सांगता ती की देवाल नांव म्हळ्यार अशी आसा की देवाल नांवान ते शक्ती आसाची कशी प्रभुपाद स्वामीन सांगली पळय ताचे अर्थ कळनातल्यार ते उच्चारण केल्यार ताचे परिणाम मेळटले विंगड मंत्रा म्हणके न्हय की अर्थ कळका म्हूण जाल्यार उच्चारणान तूं पक्कने चुकल्यार वय जाल्यार ताचे अर्थ गोत असल्यार वय पळय तेन्नाय ताचे परिणाम मेळटले म्हूण कसं हे विशेष हरे कृष्ण मंत्र मंत्र देवाल नांवान असल कसं विशेष शक्ती आसा विंगड पुरा वेदिक मंत्रा विशय मस्त सकट नियम अशें पुरो जाल्यार हांगे नियमित न काल कसं चैतन्य महाप्रभू सांगता कसं की ह्या देवूची विंगड पुरा वेदिक मंत्र विंगड विंगड विशयाचा अशें पुरो जाल्यार देवाल नामस्मरण हरे कृष्ण महामंत्र म्हळ्यार तो देवूची आणि देव म्हळ्यार कसं न्हय तागेले शक्ती कसने एक अनंत जावन असतो शक्ती तागेले ऑमनीपोटेंट कसने लिमिट ना आणि ते देवाल ते अनंत जावन आशिल्ली शक्ती देवान ते देवाल नांवा भितर घालेले आसा म्हूण आमी देवा तशी चैतन्य महाप्रभून सांगले निज सर्व शक्ती तशी देवाल सांगिल्ली आसा म्हूण सो देवाल नामस्मरण ते शक्ती म्हणटात पळय ते ताचे अर्थ कळका म्हणूय ना आणि अर्थ कळल्यारय ताचे बेनिफीट आसा म्हूण सम उच्चारण केलें जाल्यार अर्थ गोत ना तेन्नाय फल आसा आणि
अर्थ कळलो जाल्यार सम उच्चारण ना तें नाही फल असंत देवाल नामस्मरण. सो हे वर्णवादय न्ही स्फोटवादय न्ही दोन्ही रूल देवाल नांवा खातीर एप्लाय जायना एक प्रकार म्हूण येता कसले की हें देवाल नांव नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ती तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल देवान हें एक स्पेशल पावर दिलेलें आसा तागे नांवा भितर सो आमी हें म्हणटात पळय की एक एक पंथा आमी मत्सो कडेन आसा ती की भक्तजन आसा ती सगळ्या विश्वांतू कोण हरे कृष्ण महामंत्राचे भारी म्हणटात पळय सिन्सियरली चॅन्टिंग करता ती आनी ताजे निमित्त तांगेली प्रोनाउन्सिएशन कशी आसच्या पुरो कसं लायक एक एक लँग्वेजान तूं रची ना चायनाची चायनीज लँग्वेज आसा पळय तातूंत र ना तांगेले शब्द लँग्वेजान तूं तांणी उलोवस ते भाशा आसा पळय चायनान तूं तातूंत रची ना एक्चुली ताका चायनान तूं कोण इस्कॉनाचे भक्त आसा ती तांणी हरे कृष्ण 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 हरे हले लाम लाम हले हले म्हणटा ती तर रची ना तांणी ल म्हणटा ती तांगेले उच्चारण सम ना न्हू तांणी हरे राम म्हणू जायना तांणी हले लाम म्हणटा ती कसले की र शब्दू ना तांगेले भाशेन तूं जाल्यार तांकां आध्यात्मीक उन्नती जातली की ना खंडीत जातली कितली सकट भक्त आसा ती कोण आध्यात्मीक कृष्णाल शरणांत आयली ती तांगेले उच्चारण सम ना आसचे पुरो तांणी आयकल्यार लांब 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 म्हळ्यार आमी लेखच्या पुरो ती दलाई लामा विशयी म्हणटा आसत म्हूण तांगेलें उच्चारण आयकलें लांब 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 म्हणटा जाल्यार तांगेलें भावन आसता आनी तांकां अर्थ कळलेलो आसता बुक्स वाचून प्रभुपाद स्वाम्याले तांकां उच्चार करूं जायना उच्चारण करूं जायना तशें तांगेले त्या भाशेंत र ना जाल्यारीची तांणी प्रगती करतात वे खंडीत करतात ती कसं जाल्यार तांगेली ती इच्छा आसा देवाल सेव करची आनी ते इच्छा आशिल्ले निमित्त देवाल सेव करची इच्छा आशिल्ले निमित्त तांणी ते मिसप्रनाउन्स वे केल्यारी ते नांव स्मरण केल्यारी कसले की कृष्णाल शक्तीन कसले लिमिट ना तें प्रोनाउन्सिएशन रॉंग असल्यार वे कृष्णाल शक्ती तांगेल्यान पावता कसले की देवाल शक्ती अनंत आसा खंयच्यान तूं लिमिट ना उच्चारण सम केले न्ही ते देवा पावूं जायना म्हूण ना उच्चारण सम करनातल्यार वे देव पावता सो हे म्हणल्यार हे म्हणटात पळय सगळे श्लोकाचे हे मेन एक पॉयंट ह्यांचे आशिल्लें की कृष्णाल्यांनी कृष्णाल देवाल्यान तूं कसले एक म्हणटात पळय कांय एक डिफरन्स ना म्हणून नॉन डिफरंट सो ते एक रियालिटीची म्हूण सांगितलं की देवाल शक्ती देवाल हाजी भितर आसा म्हूण जाल्यार आतां आमकां साधक स्टेजारी आमकां तें म्हणटात पळय आमकां तें मन वचन की कशी देवाल शक्तीची पुरा शक्ती आसा हे नांवा भितर म्हूण ते आमकां ते अनुभव करचे जायना कसले की कितले आमी देवाल शरण आसा ती तितले म्हणटा तें देवाने दिवची कृपा तें मना वचची पडलें देवाल इच्छा नासल्यार तें मना वचचें त्या प्रकारान आतां आमी ह्या वेळी सांगतात न्हू की एक विग्रह आसता मूर्ती आसता जाल्यार ताचे ते व्हड भक्तान ताचे स्वाम्यान गुरून आनी ताचे प्राण प्रतिश्ठा म्हूण करचें आसा ते प्राण प्रतिश्ठा करतरी ते विग्रह आनी देवालान तुका सनेक भेद ना म्हणजे तो देवूच न्हू आमी देवस्थानां वचून देवा पांय पडटा ती कसले की ते मुर्तीन त्या विग्रहान तूं प्राण प्रतिश्ठा जालेले आसा ते देवूची म्हणून सो कोण व्हड भक्त आसता ती तांकां ते विग्रह दिसल्यार तांकां देवू दिसता तांतू जाल्यार अशी न्ही की पुराजनाक तो त्या विग्रह दर्शन केले सुद्दां देव असो म्हूण दिसतलो पुराजनाला अनुभव विंगड आसा कसले की तांगेल कितले तांणी शरण आयला कितले तांगेल तो एक विश्वास आसा त्या प्रकार तांकां देवाल अनुभव जाता यथा माम प्रपद्यन्ते देवान भगवद्गीते सांगचे आसवय न्हू की कितलेक विश्वासान कितलेक मना व्हर न्हू आमी ते शरण येता ती त्या प्रकार देव आमगेल मुखारी तागेल विशय आमकां दाखोवन दिता त्या प्रकारान तो देवाल त्या विग्रहांत देवूच तो म्हूण कांय तांतूं डावट ना जाल्यार एक पुराजना देव दिसता तांतूं ना खंडीत एकल्या दिशा पुरो एका दिशा ना पुरो कसल्या की तो विश्वास आनी देवाल वयर कितले शरणागतीची भावन आसा त्या प्रकार देवान ते आदान प्रदान करचें न्हू ये यथा माम प्रपद्यन्ते तशींची हे लास्ट पॉयंट सांगचे म्हळ्यार की देवाल नांवांत आनी देवाल नामस्मरणांत तूं कांय अंतर ना जाल्यार आमकां ते अनुभव जाता की जावच्या पुरो जायनाशी पुरो ते आमगेले कितले एक विश्वास आसा कितले आमी एक शरणागती आसा ती त्या प्रकारान आमकां तें कळटलें की देवाल नांवान तूं देव आसा म्हूण सो तांचे एक पॉयंट आसा आनी खंयचे एक प्रकाराचे भावनान आमी ते कशी म्हणटात पळय देवाल नामस्मरण करता ती कितले एक प्रकारारी मना व्हरून
ते कशी करता ती कशी खंयची एक प्रकारारी कोण नियमित रूपार विग्रह पूजन करतात पळय खंयचे व्हड स्थान असो कसं असो म्हणटात पळय आमी व्हड देवस्थानांनी वतात खंयच्या मंदिरां वतात ती ते कितलेक विश्वास असता त्या जनाक खंयचे धामां वचचे ते वृंदावना वचचे तिरुपती मायापूर और जगन्नाथपुरी थंयचे पंडित असो ती और थंयचे भक्तजन असो ती तांकां कितलेक विश्वास आनी श्रद्धा असता की देवूची म्हूण करेक्ट जाल्यार अशी न्ही की कोणाक पुरा जना जगत या पुरा जना आसता विश्वास ना प्रभुपाद स्वाम्यान एक पण सांगिल्लें मुवमेंटान सूर्य तें लॉस एंजलिसा की खंयची एक मंदिरान तूं प्राण प्रतिश्ठ करतना तूं लेक्चरान प्रभुपाद स्वाम्यान सांगिल्लें की आतां विग्रहाचें प्राण प्रतिश्ठ जाल्लें पळय हो देव हे विग्रह म्हूण लेखूं नाकात तुमी हो देवूची हो तुमगेले उलयतलो म्हूण जाल्यार तुमकां विश्वास नासल्यार हो फात्तरूची तुमगेल मना वयरी तुमगेल शरणागतीचे भावन कितले आसा तितले म्हूण सो तुमकां हो देव म्हूण असो दिसूका की हो ते तुमगेल विश्वासा बल आनी ते शरणागती कितले आसा तुमकां त्या प्रकारारी म्हूण सो ह्यांची नाम नाम अकारी बहुदा निज सर्वशक्ती देवूच तो जाल्यार आमकां त्या देवाल नांवान तूं देवू म्हूण ते अनुभव जावका जाल्यार ते ईच इंडिविज्युअल म्हणटात पळय ते व्यक्ती देखून व्यक्ती ते विंगड विंगड आसचे पुरो कसं जाल्यार की आमी कितलेक विश्वासान मनान ते करता ती कितलेक शरणागती भावन आसा त्या प्रकारारी देव तागेली शक्ती आमकां दाखोवन दिता तेचो देवाल कृपा ती आमी केन्ना मागून घेवेत आमी आमगेले प्रयास करेत जाल्यार हे चैतन्य महाप्रभून आमकां दाखोवन दिल्लें आसा सांगच्या खातीर आनी आमकां एक विश्वासा खातीर हो एक व्हड विशय हे दोन्ही श्लोक म्हणल्यार पळय केन्नाय उडगास करचो तशें असो नाम नाम अकारी बहुदा निज सर्वशक्ती केन्नाय जप करतना हे मना वचचें तशें आसा की देवाल नामस्मरणांत आनी देवाल कसलें एक व्यत्यास ना कसलें एक भेद ना पुरा शक्ती आसा आमी देवाल ओट्टू आसा ती मात कितलेक विश्वास आसा आमकां कितले मुखार सुद्दां तूं वता ती ते आमगेल वयरी आसा सो हांगार आपयता आतां सुरेश लोकाक मात तें 8-9 सेशन लागिल्लें कसलें की तातूंत मस्त सगळे विशय आशिल्लो जाल्यार आतां मुखार वयले शिश्टाष्टम श्लोक पुरा 1 और 2 सेशनांत एक श्लोक कवर जातलें सो हे सेशना खातीर आमी हाजी चिके मिनिंगा खातीर जावं केल्यार आनीक एक सेशन करुया कसलें की हें एक इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा नाम नाम जा म्हणटा हें पळय नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ती सो आनीक एक सेशन हाचेर आमी चिके आनीक मेडिटेट करुया पॉयंटारी कसले एक व्हड विशय कसले की आमी पुराजन मेळ न्हू हें देवाल नामस्मरण करचें कशें की एक प्रयास करता ती देवाल कृपा पात्र जावचे खातीर सो त्या प्रकारारी आमी हें करुया सो आयची सेशना कशें डिस्कस केलेलें हांव ब्रिफली रिकॅप करता मागीर आमी एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून सेशन कंक्लूड करूया एंडार कसं तुमगेले कसं कॉमेंट कसं आसलेली ते आमी पळयत सो आज आमी दोन्ही श्लोका वयरी टायम स्पेंड केलेलें आमी ह्या पॉयंट पळयलें की जीव गोस्वामीन षट संदर्भांतू ते एक 2 विशय पळयले की खंयचे एक मंत्रोच्चारणा खातीर 2 लेक्कार आमी पळोवं येता म्हणून एक प्रकार जन आसता ती कोण अशी सांगचे पुरो की ताची उच्चारणा वयरी तातूंत फल आसा म्हणून म्हळ्यार उच्चार सम केल्यार मात ताचे एक फल प्राप्त जाता म्हणून ताका एक वर्णवाद म्हणून जीव गोस्वामीन सांगिल्लें आसा मागीर दोन्ही प्रकारार कशी लेखी येता म्हळ्यार जीव गोस्वामीन सांगिल्लें स्फोटवाद म्हळ्यार ते उच्चारणच इम्पॉर्टंट न्हय मात कशी ताचे एक अर्थ मना वेल्यार पळय तेन्ना त्या मंत्राचें फल प्राप्त जाता म्हणून सो हे स्फोटवाद आनी वर्णवाद म्हणून हे 2 पॉयंट जीव गोस्वामीन सांगिल्लें आसा मागीर आमी पळयलेलें की खंयचे शब्दाचे अर्थ वय ओवर अ पिरियड चेंज जावचे पुरो म्हळ्यार ताची शक्ती चेंज जाता आमी एक 2-3 एग्जांपल पळयलेलें की खंयच्या सिच्युएशनान तूं तें एक म्हणटात पळय एक पंथा म्हणटात पळय आमी तें एग्जांपल पळयलें की कोणी एक जोक केल्लें जाल्यार कोणी हांसनी ती म्हळ्यार उच्चारण जाल्ला वय जाल्यार अर्थ जायना ते निमित्त ताची फल प्राप्त जायनी कोणी हांसनी तेच्या जोकाक सो ते अर्थ जाल्यारय ताची कशें की एक फल प्राप्त जाता म्हणून तें एक पळोव येता म्हणून जाल्यार आमी मुखार सुनू हें पळयलें की आमगेलें देवाल विशय म्हणटात पळय जीव गोस्वामी सांगता ती की हे विंगड वेदीक देवाल नांव म्हणल्यार स्पेशल म्हणून हे स्फोटवादय न्हय वर्णवादय न्हय म्हणून कसं जालें की हें देवाल नांव देवान निज सर्वशक्ती देवाल शक्ती पुरा आसा म्हणून आनी कशें प्रभुपाद स्वामीन सांगलें हाचे उच्चारण केल्यार आनी तुमकां अर्थ वय कळनातल्यार तेन्नाय फल प्राप्त जाता कसं जालें की हें नॉर्मल मंत्र न्हय देवाल नांव म्हणल्यार
देवाल पुरा शक्ती आसा. सो अर्थ जायनातल्यार बी ताचे फल प्राप्त जाता. जाल्यार विंगड रितेर आमी एक एग्जाम्पल पळयलें की ताची उच्चारण समजाय न्ही जाल्यार कसंकी देवाल भक्ती जावका म्हूण त्या भावनेन ते उच्चारण करता. आमी ते चायनीज डिवोटीजाल एग्जाम्पल पळयलें की तांणी हरे रामा बद्दल हले लाम म्हणचे पुरो ते उच्चारण समना जाल्यार तांणी भक्तींत प्रगती करता आसा ती. सो देवाल नामस्मरण म्हळ्यार अशें आसा की ते मिसप्रोनाउन्स केल्यार देव कृपा दिवचे साध्य आसा. कसले की देवाल नांवान तूं पुरा प्रकार शक्ती आसा. कसने न म्हणतात पळय स्मरणेन न कालः म्हळ्यार कसने एक नियम ना म्हूण त्या प्रकारार आमी हे पॉयंट पळयलेले. आणि लास्टार एक आमी हे एक विषय पळयलेले की अल्टिमेटली कसं म्हणतात पळय की वर्णवाद स्फोटवाद न्ही जाल्यार आमी ताची शक्ती कसन आमी प्राप्त करतात पळय तें आमी कितले एक प्रकारार आमगेलो विश्वास आसा कसन एक इंटेन्शन आसा त्या प्रकारार जातले. ताजे खातीर आमी कसन एक एग्जाम्पल पळय की विग्रहाची प्राण प्रतिश्ठा जातरी तो देवूच एक्चुअली रियालिटी त्यांची पुरा शास्त्रांत तुका सांगिल्लें आसा आमगेल्या वैष्णव शास्त्रांत की त्या विग्रह स्थापना जातरी देवाल आनी त्या विग्रहांत कांय अंतर ना म्हणून जाल्यार पुरा जनाक देवाल मुखार गेल्यार सेम भावना येवचे पुरवे पण भक्तीन तूं मुखारसून आसा ती तांकां विग्रह पळय स्पेशली कोण नियमीत रुपार ते विग्रह पूजन करचे अशें पुरो तांकां खंडीत तो विश्वास आसा आनी तांणी अनुभव करतात की देवूची म्हणून जाल्यार कोणाक तितलेक विश्वास ना और भक्तींत ना तांकां ते विग्रहच देव म्हूण त्या मना वच तशें अनुभव जावचे साध्य आसले जायना पूर तशी जावचे पूर तशींच आमी ह्या पळयता की देवाल नामस्मरणांतूची देवाल नांवांतूची देवाल पुरा शक्ती आसा जाल्यार आमकां त्या देवाल अनुभव ते देवाल हांतू जावचे पुरवे ना एक एटेन्शनान सांगतात आनी ते विश्वासान आसल्यार कितले ते यथा माम प्रपद्यन्ते कितलेक आमकां एक विश्वास आसा आनी आमी कितले मनान जप करतात की देवाल नामस्मरण करतात त्या प्रकारार आमकां देव पावतलो देवाल कृपा असले नियम ना देवाल्यान तूं देवान केन्ना कृपा दिवका ते सिन्सियरिटी पळोवन तेन्ना दितलो तेन्ना आमकां ते म्हणटात पळय सांगतात पळय ते एक मनात एक पंथावय देवाल नांव घेतलें पुरो म्हूण सांगतात पळय पुरो उद्धार जाता म्हूण ते एक पंथात त्या लेवलाचे विश्वासान आनी भक्तीन म्हणल्यार मात ते त्याच्या 16 राउंड वय टेप रेकॉर्डर म्हणके म्हणल्यार ते टेप रेकॉर्डरार तुमी प्ले करून 16 राउंड म्हणतात त्या टेप रेकॉर्डराचो उद्धार जायना तशी आमी टेप रेकॉर्डरार म्हणके वय म्हणी येता 16 राउंड जाल्यार ताची रियल एक आसल्यार ते केन्ना एक भक्तीन विश्वासान ते अर्थ काण घेवन ते मनान करता ती तेन्ना यथा माम प्रपद्यन्ते देवाक केन्ना कृपा दिवका म्हूण दिसतलें तेन्ना आमकां तें एक साक्षात्कार जातलो की देवाल नांवान तूं आनी देवान तूं कांय एक भेद ना म्हूण सो साधक जावन आसतना हे मना वचचे कश्ट जावचे पुरो जाल्यार हे चैतन्य महाप्रभून आमकां स्फूर्ती दिवच्या खातीर हे शिश्टाष्टकम सांगिल्लें आसा की असल विशयान तूं शिश्टाष्टकमान सांगिल्ले विशय आमी मना व्हरून केन्ना देवा नामस्मरण करता तेन्ना आमी आनीकेच्या अंग रुपारी देवा खुशी जावं तशें देवाल नांव घेवचें साध्य जातलें आमी कसं चूक जावन आसल्यार क्षमापण करता तुमी हे टॉपिकार आमी नेक्स्ट संडे मुखार सुन वचा आतां एक राउंड हरे कृष्णा महामंत्राचे आमी ओट्टू चॅन्टिंग 108 पंत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. धन्यवाद पूरा जना का ये सेशन अटेंड केले खातीर. कोणाक कसं आनी कॉमेंट कसं फीडबॅक दिवपाक दिवं येता. आता 1 मिनिटा 1-2 मिनिटा खातीर सेशन ओपन दवरचें. जय चलरी.
नेक्स्ट टाइम आम्ही खंडित मुखारसून यांची शिष्टाष्टकम सिरीज आवेरी देवाल नावाविषयी मेडिटेट करूया, चिंतन करूया हे शिष्टाष्टकम सिरीजांत. प्रभूजी आयची लाईफ सायस्कल भारी लायक दिले, भारी हरे कृष्णा लायक माताजी. म्हणलं बेस्ट दिले. केदनाय देवाल हुडगस कसले कष्ट येतने देवाल हुडगस करतन कृष्णाने म्हणून सहाय केलेला असं सुमार तसल अनुभव ज्याला पुढे सांगितलं असं यांची प्लॅटफॉर्म म्हणतो. आज मग ते सगळं विषय उपसे सांगून भारी खुश झालं. संकट ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ म्हणो कंचे कष्ट येतना देवा तू मग सहाय करी म्हणा देवान केतनाय सहाय करू आईलस. In case of necessity, always God is there. ते आम्ही सांगते मला द्रौपदीने सांगितलं म्हणजे सुरुवाती वस्त्रा पुरण देतात ती हात वशी तो नोचेच काय ज्याला क्यात न ती दोन्ही हात उभारलो कृष्णा काय आपैत काय कृष्णा कृष्णा मगेले या करी म्हणताना दोन हात करताना म्हणत ती कंप्लीट देवा सरेंडर फुल सरेंडर आम्ही देवा केला रे देव केतनाय आमक रक्षण येत अर्ध मनसान हे केल्यावर काय जाय ना. द्रौपदीने सुरुवात कशी जोर घेऊन केला काय देवा देवा म्हणून ज्याला केतना ती दोन्ही हात वैर करून ती देवा गप्पल की कृष्णानं कंप्लीट सरेंडर टोटल सरेंडर आम्ही जेव्हा कशी डाऊट घेऊन नाही कशी कृष्ण मग हेल्प करतल वे देव मग सहाय करतल वे म्हणून आम्ही तांतू 99% केला रे जाय ना 100% आम्ही मन घाल केला रे कितली की वेळ झालेलं असं मक्काची ते अनुभवच म्हणलं हांवें पळय पुढे पण सांगला यांची प्लॅटफॉर्म हांव सांगेल असं ते चुकून सगळे ग्रुप चुकून ते पाच बॉर्डर तो असताना म्हाका कसले ना ती पर्स येना ना फोन येना कसले ना पुरा बसर असं कसले ना तिला शिलतोड म्हाका कृष्णाला देवाला हांव सहाय निमगी देवान ते म्हाका पासपोर्ट ते जनाला होन ते हिंदीला तांगेला उलोवन तांणी ते तांगेला बयान दिवन ते मेळना म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ मुखार बसार वचून थंय तुकून म्हाका कनेक्शन मेळ्ळो तशें करून ते एक मस्त कश्टार जाल्यार रे म्हाका कृष्णान सहाय केलेलं असते हांव जन्मा विसरून हांवें गेले हांव हेमे गेल्यान वपशे सांगता शीत म्हळ्यार तुमी ते नंबर वाचे पट्टी म्हणले कुणाका ती बदलची तुम्ही सकट देवाले कृष्णाले हे करतलेची जाल्यार मेगेल स्ವಂತ अनुभव हांव सांगचे 100% फेथ दवरून आमी देवाका हे विश्वास केला रे आनी आमी कोणाकय वायट लेखनातला रे कोणाकय अन्याय करनातला रे एक ग्रज्जशे आमी कोणाला दवरून कोणे आमकां अन्याय केले अवमान केला रे केल्यार कोरूची तांगेला अवमान आमी मना हुरूनच त्या पूर सकट कृष्णा समर्पण चांग जावो वाईट जावो कसले जावो आम्ही तागेल वयर कंप्लीट सरेंडर कृष्ण म्हणणे देवाका अठराशे आम्ही देवाका सरेंडर जाला रे फुल्ल मनसाने सरेंडर जाला रे आमकां खंडीत देव सहाय येता इन केस ऑफ नेसेसिटी ही इज ऑलवेज देयर ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗನೇ ನಾನು ಅನುದಿನವೂ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ आम्ही देवाला उडगास करता पळयल्यार आम्ही उदासाने आम्ही आमगेल काम करू का कसं काम करताना आमगेले दिननित्य काम आम्ही देवाला उडगास दवरून केल्यार आमगेल काम पुरो सक्सेस जाता आम्ही ते भिवन केल्यार कसले समजायना तशी म्हाका हांव मेगेले ಸ್ವಲ್ಪ अनुभव रे हांवें काही व्हडली काही न्ही म्हाका ना जाल्यार मेगेले तितली वर्सां अनुभव रे हांव सांगचे सुमार करून दिल्ली केरळा आतां ट्रान्सफर घेवन सन चेडवा घेवन खंयची गांवां सकट भोवले मेगेल बामणा ट्रान्सफर करतना जाल्यार देवान मेगेले हात राखील आसा चंदायेरी आमकां जीवन उचित तशें केलेलें आसा कष्ट भोगिले आसा ना म्हणा जाल्यार देवान सहाय केला हे मेगेले अनुभव हांव आतां तुमकां म्हाका भारी खूश जाला हेची क्लास बट प्रभुजी भारी लायक जाला हेची क्लास रियली वर्थ हियरिंग एवरीबडी शुड नो रेकॉर्ड केलें सकट वाच जाती आयकना तिले वाच जाती रियली यू विल गेट कॉन्फिडेंस इन युअर लाइफ इफ यू हैव फुल फेथ इन गॉड कीप इट डोंट बी सेल्फिश selfless service karate without any expectation of return God is there to help us that is my experience and what Prabhuji तुमगेल तसल मालगड जनांना आशीर्वाद करताना तानिके विश्वास वाढता तुमगेल अनुभवान धन्यवाद माताजी तुमगेल शेअर केलेले कतल पॉइंट्स आमकां ना तितली ज्ञान तुमगेल मिती जावन आमी ते चांग वाटेर वतात रियली ग्रेट तुमी सगळे फॅमिली तुमगेल भारी चांग आमकां सकट एक नमुने गायडन्स दित म्हळ्यार राधिका माता जावं तुमी जावं बरेच आय एम रियली हार्टफेल्ट ग्रॅटिट्यूड फॉर यू फॅमिली फुल्ल फॅमिली तुमगेले आनू अम्मा पुरा नात्र पुरा जन ते फॅमिली पळयतना हे कितली संतोष जात म्हळ्यार रियली आज तसल रॅर रियली हे बद्दल संतोष सांगच्या
हांव एक क्लास तर मिस करना तशें जावन म्हाका भारी खूश दिसता. खाली प्रॅक्टिस बिफोर यू प्रीच म्हूण आसता. तुम्ही सांगचे मात्र न्ही, ते तुम्ही प्रीच केलेले आशिल्ले, यू आर प्रॅक्टिसिंग इट. दॅट आय रियली एप्रिशिएट. तोंडान सांगची व्हड न्ही, जाल्यार ते कार्यान तुम्ही करता ते. तुम्ही मात न्ही, तुमगेल मिसेस राधिका माताजी करतात. दोगय तुम्ही तितले चांग तुमगेल होडपण ते तुमका आमका उत्साह दिवच्या खातीर तुमगेल तो आशीर्वाद आमका मेळटा आसा, तोच एक व्हड विशय. हरे कृष्ण माते, हरे कृष्ण. धन्यवाद पुराजनाक आमी तुमगेल फीडबॅक आनी शेअर केले खातीर. हरे कृष्ण giving me this opportunity to express these feelings. हरे कृष्ण. Thank you. हरे Thank कृष्ण. you. धन्यवाद. आणि कोणाक कसं शेअर करू का की भारी लागलं. रश्मी प्रभूजी. येस माताजी, रश्मी माताजी. छान क्वेश्चन. खाली गुरुदेव प्रभूजीन सांगली की आम्ही तिलक घालून वचका आणि शिखा दवरका. दॅट इज आमका डिफरंट जावन आम्ही डिफरंट आसका तशी म्हण म्हणली की. सो हांव एक्चुअली कारकळांत आसा. सो आमगेली कशी कम्युनिटी म्हळ्यार GSP कम्युनिटी म्हळ्यार इस्कॉन म्हळ्यारीची ಸ್ವಲ್ಪ हे करताची. एस्पेशली आमगेल हांगा हांव रियलायज केला ते हांचो तू कंटिमाळ घालता असवा, तू हरे कृष्ण हांतो असवा, कृष्ण तंत असवा म्हण वय करेक्ट म्हण म्हणलें. सो आमगेल हंत नत्तील तांगेल हंत कसल आसा म्हण म्हाका क्वेश्चन गेल्ले. तू तेक तिलक घालून येवचे दॅट इज ब्राह्मण सांगून म्हाका एकलेन क्वेश्चन नेंगिला. बट हांव तिलक घालना अशी म्हळ्यार घरकड हांव घालता. भायर वतना एक वेळा सकाळी पुढे वतना असता तोंड धुतर मागीर वापस हांव तिलक घालचेक अभ्यास रूढी करून गेली. तशी हांव म्हणली की म्हाका तांगेल हंतू कृष्णाल विशयो आणि देवाले भक्ती मार्ग आम्ही कशी वचेत म्हूण सांगून म्हाका तंतकून मेळलेलो आसा. सो तशी न्ही आमगेले वेंकटरमण आणि आमगेले स्वामी इतले लायक हे असून तुम्ही कशी ते हे करता म्हण म्हणालींची. ते आमगेल हे आमकां काही कन्विनियंट जाता. हांव इवन मिगेल काशीमठ स्वाम्यांक हांव हे करताना आमगेल हांगा गुरु परंपरे दाखून आयिल्ले इस्कॉनात तांगेल हंत हे हांव हे करता असं. कसा म्हण म्हळ्यार म्हाका एक लायक जालें कसा म्हण म्हळ्यार भक्ती मार्ग हांव कशी वचेत ते इन्स्ट्रक्शन म्हाका आमगेल GSP कमिटी दाखून म्हाका येद्दोळ ते म्हाका मेळ्ळी. सो म्हाका लायक मेळ्ळे तशें जावन हांव चमकली म्हूण सांगून तशें म्हणलें. म्हाका मुगेल एक क्वेश्चन कसा म्हण म्हळ्यार प्रभूजी आमी तिलक घालून वच्चे भायर वतना कंपल्सरी करका की कशी करूया तितले सान गांवां आसतना आमी कशी ते हँडल करका जाताले. माताजी हें म्हळ्यार अशें आसा की देर इज नो वन सिंगल आन्सर हाजे खातीर. कसं जालें की पुराजनाले परिस्थिती विंगड आसता. तो म्हणटा पळय ते देश काल पात्र ते तुमी आयकून आसचे पूर मस्त क्लासीस ऑलरेडी तुमी अटेंड करता जाल्यार. सो देश काल पात्र म्हळ्यार आमी एक 2 पॉयंट असू का की ह्या आमी पळयतात पळय श्रेय कैरव चंद्रिका म्हणल्यार श्रेय म्हळ्यार लॉंग टर्म. करेक्ट. लॉंग टर्म म्हळ्यार केन्ना आमगेले चरित्रा वयर जेन्ना विश्वास येता की कसं एक चांग जाता ते कुडले कोणाक कळच ना. आतां फर्स्ट एक्सपिरियन्सान तूं कोणा तुमगेले एनकावंटर कोणाक मेळटा ती तांकां ते भायली रुपान ते चड एक तांणी एक मना व्हरच्या पुरो ती हो तिलक हें तें म्हूण जाल्यार मुखार सुनू केन्ना तांकां ओवर अ पिरियड ताका 6 म्हयने लागचे पुरो 1 वर्स लागचे पुरो 3 तांकां ते हगूरचे चरित्र पळयल सुद्दां कळना. ते अनुभव हगूर करचे कोणा व्यक्ती वरतू चेड एक संबंध जाता तरी. सो त्याचे परिणाम चड आसता. म्हणटात पळय वॉट म्हणटात ते इंग्लिशान सांगतात वॉट यू स्पीक वॉट यू डू इज मोर इम्पॉर्टंट वॉट यू स्पीक. म्हळ्यार तुमगे चरित्र कशें आसतात आनी कशी इन्स्पायर जाता ती ताचे खातीर. सो त्या रुपार पळयल्यार ते एक पर्टिक्युलर सिच्युएशनान तूं आमी केन्ना राबता ती तेन्ना आमकां आवर मोर इम्पॉर्टन्स इज की आमी कसन ते एक इम्पॉर्टंट आसा पळय निजे रुपार ते भक्ती करचें तें आसा एक इम्पॉर्टंट. खंयच्याय रुपार एक डिस्टर्बन्स जात जाल्यार खंयच्यान आमी एफेक्ट जातात. आतां फॉर एग्जाम्पल कोणी कसन एक कॉमेंट केले और कसन एक जालें ताजेर आमी एफेक्ट जातात जाल्यार देन आय थिंक वी शूड नॉट डू इट. आमी कसन आमगेले एक प्रॅक्टीस करता आसता ते करता राबयता जाल्यार केन्ना एक मात इट मे बी अ डिफरंट सिच्युएशन फॉर समवन एल्स की कोणाक हाचे विशयी कसने सोसायटी वत कसने एक रिलेशन ना कसने ताजे तितले इम्पॉर्टंट ना तांगे लायफान.
सो ते तुम्ही पर्टिक्युलर खंयची सिच्युएशनान तसं खंयच्या आश्रमान तसं खंयची प्रोफेशनान तसं ती ताजी लेखार तुम्ही ते बिग पिक्चर पळोवका इन द सेन्स की ओवरऑल एक पळोवका खंयचे एक पॉयंटाक चड इम्पॉर्टन्स दिवन विंगड 10 पॉयंटां पडले नातले तशी जायना. सो खंयचे तुम्ही एक पर्टिक्युलर सोसायटीन तसं ती खंयची एक पर्टिक्युलर आसा ती तांतू डिस्टर्बन्स क्रिएट करून तुम्ही खूब डिस्टर्ब जाता ती जाल्यार ते करका म्हणून राईट. मात तुम्ही खंयचे रुपारी एफेक्ट जायना ती पर्सनली इन अ वे इफ यू आर थिंकिंग की असं जाल्यार कॉमेंट जाल्यार तुमी चिके डिस्टर्ब जातले राईट. आणि डिस्टर्ब जाले म्हळ्यार कशें न्हय तुमगेल भक्ती एफेक्ट जाता न्हू ताजे ना right. So in that situation it is no need to do things which will create disturbance for others or for yourself. It is better to do it but for someone else विंगड कोणा खातीर ते सिच्युएशन विंगड आसचे पुरो कोणी सोसायटी देखून कट ऑफ आसा और ते समाजा देखून कट ऑफ आसा तांकां कांय फरक तांकां कसं म्हणटात तांकां कसं नाही पडलेलं ना तेन्ना तांणी केल्यार तांगेल खातीर ते नियम विंगड जाता करेक्ट. सो आमगेल एक पर्टिक्युलर सिच्युएशनान तूं ते कशी एक आमगेले आमी भक्ती व्यक्त करतात पळय तशें की पुरांत एक चांग विशय आसा खंयच्या समाजात तर आमी ते चांग विशय पळोवन न्हू आमी तांचो सम्मिलीत जावन न्हू आमगेले एक तांचे गोडसाण हाडचे प्रयत्न केल्यार ताजेनच एक व्हड एक सेवा म्हूण तशी मनावर येता rather than come into a situation which might create disturbance, right. So त्या पर्टिक्युलर सिच्युएशन ते व्यक्ती वैरी आसा कसं की कोण त्या पर्टिक्युलर समाजा खंय राखता ती तांगेल फॅमिली कशी आसा और तांगेल सगळे संबंधीक कशें आसा त्या प्रकारे अडॅप्ट करून ट्राय केल्यार आय थिंक इट इज बेस्ट. मात देवा विशय अशें आसा म्हळ्यार ते विश्वास जावन जाय तांचेन कसं एक तांगेल कन्विक्शना वयर आसता मागीर करेक्ट. एक आयडियल स्टँडर्ड आसा की अशें आसल्यार आयडियल म्हणून राईट. मात विंगड एक स्टँडर्ड आसा म्हळ्यार की ओवरऑल लॉंग टर्मा खातीर एक चान्स जावं तशी म्हणटात पळय की आमी तांचो सोसायटीन तो वचून एक लायक एग्जाम्पल क्रिएट करून विंगड जनाकय भक्तीन प्रेरीत करचे प्रयत्न करचे ते आमगेल खातीर मोर इम्पॉर्टंट तेन्ना मे बी इट इज नॉट नेसेसरी. सो एक इज इट ओके माताजी आन्सर इज इट सफिशियंट की तुमगेल कसं आनी कॉमेंट आसा जी वही प्रभुजी हांव तितले ಮತ್ತೆ ತಂಗೆಲ್ घालना बट मिगेले फॅमिलीचे मलगड तन्नी वरना पूजा करतले हांचो तशी तन्नी जस्ट कॅज्युअल जावन निमगिले म्हाका आनी भायर जनांनी तशी कसले क्वेश्चन्स निमगिनाची बट तन्नी मागेले भितर वयले जाल्यार लिमीट तशी तन्नी क्वेश्चन हांव कशी घेतल्या म्हळ्यार पॉझिटिव्ह वे घेतल्या. So in any situation we can respect the tradition माताजी खंयचेच पळते आमी ट्रेडिशना भितर आसतना ते ट्रेडिशना रिस्पेक्ट केल्यार तांतू कांय एक म्हणटात पळय कसं नाही चुकून पडेल तशी खंडिताची म्हळ्यार आमी एक घरचे कुटुंब जावन तूं तशी नाही तू केलेली चुकी म्हणून हांव सांगना म्हणून तांणी तेव्हाय सांगताची बट म्हाका कशें जाता म्हळ्यार अयो हांव खंय चुकली की म्हूण दिसता मागीर तेव्हाय मनान तुमगेल्या बामणांनी म्हणलें खंय चुका न्ही तू करेक्ट आसा म्हूण सांगलें. सो म्हाका पर्टिक्युलर सिच्युएशनान ते आसताची माताजी ते रिस्पेक्ट करूं का ते ट्रेडिशन आमी केन्ना आसता ती आतां एक पर्टिक्युलर खंयचे आतां फॉर एग्जाम्पल हांव वचचें न्ही जाल्यार गोल्डन टेम्पल अमृतसरा गेले ते मात्या बांदुका म्हूण सांगतात. सो नाव यू आर इन दॅट सिच्युएशन यू हॅव टू रिस्पेक्ट दॅट ट्रेडिशन करेक्ट. तू तांचे भितर आसतना तू गोल्डन टेम्पलांतल्या बांदुका म्हूण ना. सो खंयची तुमगेल परिस्थिती आसा तांतू तुमी त्या सिच्युएशन रिस्पेक्ट केल्यार आय थिंक दे वील ऑल्सो एप्रिशिएट फर्दर आनी तुमकांय ते बरें जातलें. दॅट शूड बी द पॉयंट. सो त्या पर्टिक्युलर सिच्युएशनान तूं ते रिस्पेक्ट केल्यार आमी आय थिंक इट इज द बेस्ट सोल्युशन आमगेल ओन कल्चराक. हरे कृष्णा प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. आम्ही सेशन कंक्लूड करूया. नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूया शिष्टाष्टकम. हरे कृष्ण. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्ण. नेक्स्ट टाइम. हरे कृष्ण.